दाबोळे विमानतळावयल्यान जावपी वेगवेगळ्या विमान कंपन्यांची एक्झिट हो हुस्क्याचो विषय, पूण दाबोळे विमानतळ बंद पडचें ना अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री खौंटे हांणी दिलें। मोपा परस दाबोळे विमानतळाचेर लँडिंग फीस कमी आसात, जाल्यार लोकसभा वेंचणुके उपरांत दाबोळे विमानतळाचेर नॉटिकल टुरिझमाक सुरवात जातली, जेणे करून पर्यटकांत वाड जातली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। Very importantly, it is a part of the government's role to ensure that both airports survive. आणि ताज्या खातीर सावथाक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं स्वता परत दाबोलीचो एरोब्रिज वाडयतात. वी आर व्हेरी क्लियर द वे इट इज गोईंग आणि टुरिस्ट वाडूंक लागल्या. टुरिस्ट थ्रू एअरलायन्स वाडपाक लागिल्ले आसा आणि ताज्या खातीर मोर एअरलायन्स कमिंग ऑल्सो वील बी देर. सध्या इंडिगोची थोडे एअरलायन्स कट जाल्ले आसा, ते दिसांनी तांचे क्लियरन्स मेळ्ळे तांकां DGCA कडल्यान त्यो तांच्यो परत वाडटल्यो आशिल्ल्यो सेक्टर्स. थोडे सेक्टर्स सध्या डावन जाल्ले आसा, ते सेक्टर्स परत स्टार्ट जातले. So there are issues which are continuous and for which ensuring that proper tourism happens in north and south. We are a state which has two airports and ताज्या खातीर तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांनी सांगला we are all going with it. So मिडियाकडे एक विनंती आसा की जेन्ना दाबोली वाडयता बेडच वाडोवचें ना न्ही ते. दाबोली जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयता, एरोब्रिज वाडयता, इट्स फॉर वेलकमिंग एंड फॅसिलिटेटिंग मोर टुरिस्ट विथ बेटर एम्युनिटीज. And we are here to support them also. म्हजी हांव कंपनी हांगा पणजे बंद करता आनी सावथाक ओपन करता, तूं आडोवंक शकता. सावथाची कंपनी बंद करता आनी नॉर्थाक येता आनी ओपन करता, आडोवंक शकता. थोडे दोगांकडे ब्रांचीस आसता, नॉर्थूय आनी सावथूय. ईच कंपनी डिसायड्स. बट एअरलायन्स थंय वाडपाक लागतले दाबोली. सद्याचे तूं रिड्यूस जाला इज अ कन्सर्न विच वी शेअर सेंटिमेंट. तूं म्हणटा ते वी आर ऑल्सो शेअरिंग सेंटिमेंट की सध्या देवंक लागल्या वास्को, पूण तो कमी जावच्यो ना, वाडटल्यो परत. इतलें सांगूंक शकता. चार्जीस कॅल्क्युलेशन तुमचें रॉंग आसा, लास्ट टायमूय सांगला आनी म्हाका दिसता मावेन बाबाने सविस्तर दिला विथ अ कंपॅरिजन ऑफ वॉट दाबोली विजावीज मोपा इज. आनी ताजे खातीर आय थिंक वी आर व्हेरी क्लियर. लँडिंग चार्जीस आनी बाकी खातीर मोपा कमी जावच्या पेक्षा दाबोली सवाय आसा हें माविनान दाखयलें आसा. लेट मी नॉट बी रिपिटेटिव्ह ऑन इट, बट बोथ एअरपोर्ट्स वील सर्वाइव्ह अँड बोथ एअरपोर्ट्स वील डू गुड बिझनेस. वी आर इम्प्रोवायझिंग, बट वी कोलॅबोरेट विथ द स्टेक होल्डर्स इज वॉट वी हॅव गिवन अ शाउट आउट. आणि इलेक्शन जातकीर परत तांचेर सविस्तर बसून वी विल एन्श्योर दॅट गुड टुरिझम हॅपन्स इन गोवा. एव्हरीबडी इज सिरियस अबाउट द टॉपिक एज यू आर. एव्हरीबडी इज एज कन्सर्न एज यू आर. आम्ही वास्को, तुम्ही म्हाका केन्नाच विचारूं ना की वास्को मार्मागोवा पोर्ट ट्रस्टाचेर नॉटिकल टुरिझम सुरू जाता, जे 31 लोक टुरिस्ट येतले इंटरनॅशनल एंड हे बोटींतल्यान. नॉर्थाक कित्याक सुरू करूं नाका, सावथाकूच कित्याक हें तुमी विचारतले फाल्यां. सो टुरिस्ट येवपाचे जे ते सावथाक येतले, जे मार्मागोवा, ते दाबोलीत लँडिंग करतले न्ही. दोज पीपल ऑल्सो फॉर अ पॉयंट ऑफ ओरिजिन समज वास्को असलो. सो इट इज कंटिन्युअसली इम्प्रुव्हिंग. लेट अस कीप अनाउन्सिंग एज थिंग्स कम. डबल इंजिन सरकार आणि आमचे मोदी की गॅरंटी हे तकलेंत